प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वो विसवूर वोड 1 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 11. आनी आज आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आणि जेजू ओलिवे दोंगरार गेलो आणि भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आणि बसून तो तांकां शिकूंक लागलो. दोन शास्त्रांनी आणि फारिसेवांनी पोर्तवळांत सांपडलेली एकली बायलेक हाडली आणि तांच्या सगळ्या मदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तवार कोत्ता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. वळो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट वळो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक पडसरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसा? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांव घाल म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की एक पोदवार सांपडलेली बायल फारिजियो आनी धोमशास्त्री जेजू कडेन घेवन येतात. आनी भाव भयणीनो, हे फारिजियो आनी धोमशास्त्री जेजू कडेन ही पोदवार सांपडलेली बायल घेवन कित्याक येतात? कित्याक जेजू कितें शिकयतालो? तो देवाची काकूट शिकयतालो, तो देवाचो मोग शिकयतालो, तो देवाची कृपा शिकयतालो. आनी भाव भयणीनो, हे धोमशास्त्री आनी फारिजियो फकत कितें शिकयताले? मोइसेसाचो कायदो. मोइसेसाचो कायद्यान कितें कोण सांपडलो जाल्यार तांकां बोणकोणीन घालपाक, ताका त्रासान घालपाक, पूण देवाचो मोग दाखोवपाक, तांकां काकूट दाखोवपाक हें तांकां कसलेंच नासलें. पूण जेन्ना जेजू आतां शिकयतालो देवाची काकूट, देवाचो मोग, देवाची कृपा, हे धोमशास्त्री आनी फारिजियो जेजूचेर आड आसले. तांकां जेजूची शिकवण बरी लागनासली. ते जेजूक त्रासान उडोवंक सोदताले. म्हणटच आतां ती पोरवार सांपडलेली बायल घेवन ते आतां जेजू कडेन येतात आनी जेजूक म्हणटात, ही पोरवार सांपडलेली बायल आमकां मेळ्ळ्या, तूं कितें म्हणटाय? आनी भाव भयणीनो, आतां जेन्ना ही पोरवार सांपडलेली बायल जेजू कडेन येता, समजा जेजून म्हणलां, चला तिका फातरान मारात. जें तो शिकयतालो तें आतां ताजेर आड वेतलो आहलो. कित्याक तो शिकयतालो देवाची काकूट, देवाचो मोग, देवाची कृपा. आनी समजा ताणें म्हणलेलें, ना, तिका कसलोच त्रासान उडयनाकात, तिका सोडून दी, तेन्ना तो कितें करतलो? तो पात्यांक असोच सोडटलो. म्हणजे ती आतां पोटवार सांपडलेली बायल, तिणें कितें चुकीचें केलां, तूं आतां पात्यांक असोच सोडटाय. म्हणून आतां जेजू कशे वाटेन वाट आसली हे सोडपाक. आनी हे धोमशास्त्री आनी फारिजियो जेजू कडेन येतात आनी जेजूक त्रासान घालपाक ती पोटवार सांपडलेली बायल घेवन येतात. आनी भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय मनशाच्या जाणवाय एकदम व्हडली. म्हणटच जेजू कितें करता? जेजू कसलोच जबाब दिना, कांयच म्हणना. तो फकत कितें करता? जमनीर बरोवंक लागता. आनी भाव भयणीनो,
पवित्र आत्मा कितें म्हणटा की जेन्ना जेजू त्या जमनीर कितें बरयतालो तो कितें बरयतालो तो सगळी पातकां धर्मशास्त्राची फारिजीवाची पातकां जमनीर बरयतालो आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो आतां बरयता ती पातकां ते जेजूक आतां एके भाशेन फोर्सार करूंक सोदतात सांगा तूं कितें करतलो ह्या बोदवार बायलेक आनी जेजू उबे रावता आनी म्हणटा ज्या मनशान एक बी पातक करूंक ना तूं पयलो फातर मार भाव भयणीनो जेजू त्या धर्मशास्त्रांक फारिजीवांक आनी जे जुदेव थंयसर येयल्ले ते जेजूक त्रासान घालपाक जेजू तांकां सांगता तुवें पातक करूंक ना जाल्यार तूं पयलो फातर मार आनी कितें घडटा भाव भयणीनो एक एकलो थंयसर फातर सोडटात सकला आनी ते पयस वेतात कित्याक सगल्यांनी पातक केला आयज आमी जेन्ना हे शिवड तोमान आयकता आमच्यान म्हणूंक जायना आमी सगळीं सांत बडवया कित्याक आमी सगल्यांनी पातक केला पूण जेजूच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितोड जाल्यात म्हणटच जेन्ना आमकां देवाची कृपा देवाचो मोग देवाची काकूट मेळ्ळ्या जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी आतां ही काकूट हो मोग आनी ही कृपा दुसऱ्यांक दिवंक जाय नातर भाव भयणीनो ज्या भाशेन ह्या फारिजीवान धर्मशास्त्रांनी जेजू कडेन येवन हे पोदवार सांपडलेली बायल घेवन येतात आनी ताका म्हणटात तूं आतां कितें म्हणटा एका भाव भयणीनो त्या धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजीवांनी केन्ना देवाचो मोग अणभवलो जाल्यार ते आतां ते बायलेक काकूट दितले आहले पूण ते येयल्ले फकत दाखोवपाक ती ते सांत बडवे आहले म्हणून आनी सगलो लोक पातकी आहा म्हणून पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवड तोमांच्या नियाल कोत्ता जे भाशेन जेजू ह्या फारिजीवांक आनी धर्मशास्त्रांक जबाब दिलो तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या संवसारांत आमी जियेता आमी जो देवाचो मोग अणभवला आमी हे खुर्साद जेजून आमचे पासत कितें केलां ताजी सोजमणी आमकां मेवता आतां भाव भयणीनो आमच्यान दुसऱ्यांक काकूट दिवंक जाता आमच्यान दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिवंक जाता आमच्यान दुसऱ्यांक देवाची कृपा दिवंक जाता कशी आमी जी अणभवल्या ती आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता त्याच कारणाक लागून भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमच्या जिवितांत कितलो लोक येता आमकां दुखयता त्रास करता पूण आमी देवाचो मोग अणभवला आमी तांचेर चोत्राय धरचे ना पूण जे आमी अणभवलां तेंच आमी दिवपाक आमी फुडें सरतले आनी हें करपाक आयज तान आमी एक एकली ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून हो मोग ही कृपा ही काकूट दुसऱ्यांक दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता